ठाणे सत्तरीच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयांत सुमार 280 विद्यार्थी शिकतात। आशिकुशीच्या सुमार 7 गांवांतल्यान विद्यार्थी ह्या इश्कोलांत शिकपाक येता। मात हांगसर एकूच सरकारी शाळेची बस आशिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेंतल्यान घरा वचपाक कळाव जाता। तशेंच शाळेंत सरभोंवतणी कंपाऊंड वॉल नाशिल्ल्यान स्कुलाक मातसो त्रास जाता म्हण कागाळ इश्कोलाच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अर्जुन केरकार हांणी कागाळ केल्या। सरकारान लक्ष घालून योग्य तो उपाय करचो म्हण मागणी केरकार करता। आरडेक्स गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। तशें स्कॉला भितर गेल्यार ते व्हडले प्रॉब्लम ना। आतां प्रॉब्लम म्हणजे आमकां एक इस्कॉलाक कंपाऊंड ना। हे खूब वर्सां पयलीं हांगा म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं इस्कॉल आसलें। हांगा एक बिल्डींग बारीक आसली, परत त्या सायडीन एक आसली, पण ह्या 10 वर्सांक ही नवीन बिल्डींग जाल्या। नवीन बिल्डींग जाल्या कारणान येद्या व्हडल्या इस्कॉलाक कंपाऊंड मेन म्हणजे ना। हो एक कंपाऊंड जावपा जाय। हो कंपाऊंड नासल्या कारणान आमी हांगा भितर बरींशीं झाडां लायतले ती आमी लावंक शकना किंवा आनी कितें तरी करतले। कंपाऊंड नासल्या कारणान कांयच करूं शकना। गोरवां भितर येता, आगोन घाणी करता। हें जावं जायना म्हणजे कंपाऊंड जावचो अशें म्हाका दिसता। आनी आमच्या खास करून इस्कॉलाक आसपाक 282 कितें स्टुडंट आहा हांगा, पण गव्हर्मेंटाची बस एकूच आहा हांगा कदंबा, ती आमकां शॉर्ट पडटा कारण 7 गांवांतले भुरगे हांगासर शिकपाक येता। आनी दंपारचें अशें जाता की ते भुरगे घरा पावा पर्यंत लेट जाता। जे भुरगे 2:15 घरा पावता ते 4 बी पावता कारण बस एकच जाता। आनी तेंचे कितें तरी पर्संटेज आसता किलोमिटर इतलीच चलोवपाची, त्या वयर चलोवंक मेळना। त्या कारणान बस आमी दुसरे कडेन हांगासून धाडूंक शकना। बाकी तसो कांय व्हडलो प्रॉब्लम ना। स्कूल ओके ह्या वर्सा आमकां स्वच्छता अभियानाचो पुरस्कार बी मेळ्ळा ह्या 6व्या-7व्या नंबरार म्हाका दिसता। पण म्हाका दिसता कंपाऊंड बी आसलो जाल्यार तो आमकां पयल्या दुसऱ्या नंबरार पुरस्कार मेळटा आसलो, कित्याक आमी भायर कितें तरी झाडां फुलझाडां अशें कितें तरी लायता आसले, तें आमकां करूंक मेळना। इतलें आनी कांय व्हडलें ना। इस्कॉल जेन्ना रेडी जालें हे 10 वर्सां तेन्ना कंपाऊंडाचो प्रॉब्लम जालो। कंपाऊंड बांदपाची तयारी बी जाली, फावंडेशन बी कंपाऊंडाचें मारलें आनी जेजो कोण प्रॉब्लम आसलो तांकां क्लियर करून सांगून बी ते फावंडेशन बी मारलेलें। आनी तेंच्यांनी परत अशें म्हाका दिसता कितें तरी आपली जागा म्हणून प्रॉब्लम केलो, त्या कारणान परत स्टॉप उरलें। ते मागीर कोर्टान गेलीं। आतां म्हाका दिसता डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन आसा। आतां 7 वर्सां म्हणजे गव्हर्मेंट इस्कॉल म्हणजे गव्हर्मेंटान हेजेर फास्ट जाता तितलो फास्ट प्रोसेस करून ते क्लियर करून कायद्यान जे आसा ते तांकां दिवन ह्या इस्कॉलाक धरून हे कंपाऊंड रेडी करून दिवचें। त्या कारणान हे इस्कॉल बऱ्यांतले बरें इस्कॉल जावपाचें अशें म्हाका दिसता। आतां लास्ट त्या 2-3 वर्सांक पयलीं इस्कॉलाचो रिजल्ट सो बरो येता। हांकां हेडमास्टर टिचर स्टाफ बी सगळे बरे आसा। किंवा आमी एक PTA अध्यक्ष आसल्या कारणान आमी परत इस्कॉलाक येवन हांगा सरा बरोबर उलयता आनी फ्रिली उलयता, कांय टेन्शन ना। सर सांगता की हें करुया तें आमी सांगलें तें सर आयकता, सर सांगलें आमी आयकता आनी म्हाका दिसता बऱ्यात बऱ्या 2-3 वर्सां रिजल्ट वाडत आहा। लास्ट इयर 74, ताच्या पयलीं 72 आनी ह्या आतां 80% रिजल्ट येयला। म्हणजे म्हाका दिसता इस्कॉल सुदरत चल्ला, पूण हे कंपाऊंडा खातीर मातसो मोठो प्रॉब्लम फेस जाल्लो आसा आनी गाडये खातीर। ते भुरगे जर टायमार घरा पावले आनी एक बस जर आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता भुरगे टायमार घरा पावता आसले, अभ्यास करूंक ताका टायम मेळटा आसलो। आनी जो हांगा टिचर स्टाफ आसा तो एकदम बरो आहा, टायम टू टायम क्लासीस घेता, भुरग्यांक सिस्टमॅटीक समजून सांगता आनी ह्या 4-5 वर्सां केल्या इस्कॉल बरेंच सुदारलेलें आहा।